Amit, in the morning when you heard, we saw your video also. You have worked closely with him, and tell us your first reaction. See, I think we have lost the son of the soil. म्हजे युनिटी मॉलाचे जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करताले तेन्ना तो लास्ट थंय म्हाका मेळिल्लो तेन्ना वी हॅड अ लॉंग कन्वर्सेशन अबाउट हाव गोवा इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, गोवा इज गेटिंग कम्युनली डिवायडेड एंड गोवा इज लुजींग इट्स आयडेंटिटी एंड इट्स लँड्स एंड फॉरेस्ट. हे जेन्ना तो उलयतालो तेन्ना तो मना काळजांतल्यान उलयतालो. ही सी फॉर अस ही वॉज नॉट जस्ट अ प्रिस्ट, but he was somebody who had love for Goa, and his love for Goa was seen by his actions. खंय कितें प्रोटेस्ट आसूं, खंय कितें इनफॅक्ट लोक सगळे कितें जर सोशल कॉज किंवा एनवायरमेंटल कॉजा खातीर जेन्ना जेन्ना लोक फुडें सरताले तेन्ना तेन्ना तांकां तेंको दिवपाक तो आसतालो थंय. युनिटी मॉला कडेन जेन्ना आमी बशिल्ले तेन्ना तो येतालो थंय, तो मेळटालो लोकांक आनी ताचे बरोबर तो एकटो नासलो. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली ही वॉज ऑलवेज हॅविंग यूथ विथ हिम. द यूथ कूड कनेक्ट टू हिज सर्मन्स. तो जेन्ना एक मीस सांगतालो ते आमी केन्ना केन्ना ताजें आयकलां. लास्ट मिसाय आमी तो आयकला, तातूंतय तांणी जें सांगलां तें जे ह्यो गजाली जर कळत लोकांक आनी गोंयकारांक कळटा त्या भशेन तो I mean, it's a big loss to Goa, Rupesh. It is not just a loss to a religious organization, religious body, but it is lost to Goa because एक गजाल कशें आसा, there are very few people I think who are left in Goa who have the ability now to tell people what is right and wrong and how we can save Goa. He was one of those individuals who always thought good for Goa. So it's a big loss for Goa. Okay, I'll just cut to Pratima. But before that, I want last word from you, Amit. What could be the biggest tribute to late Father Balmix? See, the Father Balmax has left a great legacy of his preaching, his teachings. He has said that save environment, save Goa, save mangroves, save forests, save agricultural land. Do not get divided. Do not get dilute the genetics of Goa was communal harmony. Do not dilute it. And I think all that, if we have the biggest tribute to him would be to follow these principles that he put forth and said follow म्हणून की गोंया खातीर वावरा, लोकां खातीर वावरा, कम्युनली डिवायड जावं नाका. कम्युनल फोर्सीस जे आज गोंयान आमकां डिवायड करपाक सोदता तांचेर विश्वास, तांच्या भूलपथाक बळी पडूं नाका. हे सगळे जेन्ना आमी फॉलो करतले, दॅट वील बी वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिब्यूट टू फादर बॉलमॅक्स. आय प्रे दॅट ही इज इन अ बेटर प्लेस. आमच्या मराठीन एक म्हण आसा, जो आवडे सर्वांना तोची आवडे देवाला म्हणटा पळय, तशी परिस्थिती ती आसा. आमी जेन्ना आमचो भाटीकारूय एक्सपायर जालो तेन्ना आमी म्हणिल्लें की असले लोक आज गोंयांत तांकां देव कित्याक व्हरतात काय म्हणून. पूण प्रॉबेबली इट इज गॉड्स वील दॅट देर इज टू मच ऑफ फिल्थ इन दीस कलियूगची आज जी अर्थार जे आसा हे घाणीन ह्या मनीस असले नाका उपकारना म्हणून तांकां प्रॉब्ली व्हरतात टू प्रॉब्ली ब्रिंग दॅम इन डिफरंट रूप टू सेव दीस प्लॅनेट अर्थ एंड आमच्या गोंयांत. सो खंय ना खंय तरी आय थिंक आवर बिगेस्ट ट्रिब्यूट वूड बी टू फॉलो हीज टिचिंग्स एंड प्रिचिंग. ओके, देव बरें करूं. आमी तुम्ही पळयतात GNH.